आपणों साहिबा पडला दोमी आवश्यकला मोजे आलू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को लुकाचे शुभ वर्तमान. सोनवार जातोच पयल्या दिसा भोव सकाळीं आपणे तयार केल्ले पोरमोल घेवन त्यो बायलो समाधीशी आयल्यो आनी समाधी वेली फातर पेल्यान धुकल्लोली तांणी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंदलाक सांपडलेल्यो आसतना आवचितूच लोकलोकीत वस्त्रां न्हेसलेले दोग दादले तांकां कुशीक उबे जाले. तांणी भियोन खाला मान बागायली तेन्ना हांणी तांकां म्हणलें, जिवो आसा ताका तुमी मेल्ल्या मोदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, ताका देवान पुनर्जिवंत केला. गालिलियांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलो ताचो उगडास करात. ताणें अशें सांगलेलें, मनशाच्या पुताक देव पातकी मनशाचे आदीन करतलो, ताका खुर्सार मारूंक पावयतलो आनी तिसरे दिसा ताका पुनर्जिवंत करतलो. हें सोगोट ताचे विशीं देवाची कशी. तेन्ना तांकां ताच्या उतरांचो उगडास आयलो. आनी समाधी सरशिल्ल्यो परत वचून तांणी त्या 11 जाणांक आनी हेरा सोमेस्तांक हें सगळें कलीत केलें. ही खबर 2 दुतांक सांगली त्यो बायल्यो ह्यो: मगदलेनाची मारिया, जुवाना, जाकोबाची आवय मारिया आनी तांच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायल्यो. तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी तांचें सोत मानलें ना. पूण पेद्रू उठून समाधीशी धांवून गेलो आनी वडो घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरलेल्यो देखल्यो. आनी कितें जालें काय म्हूण आपणाच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. देवाचें उतर हें.